न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ले। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तसेच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोहोचे पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिन लायव्हात तुमकां सगळ्यांक येवकार। ह्या न्यूज रूम बुलेटिन लायव्हात दर दिसाक घडपी घडणुकांचो आमी धांवतो नियाळ घेतात। तर आयच्या दिसा खंयच्यो घडणुको घडल्या त्यो जाणून घेवया। सगळ्यात पयलीं या आमचे न्यूज अँकर समिता कडेन आणि तांणी आयज खंयच्यो न्यूज केल्या त्यो पळोवया। दिवचलच्या फामाद नवो सोमार उत्सवाची धामधूम सुरू असताना दिवचल पालिकेच्या 9 नगरसेवकांनी नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हाचे आड अविश्वास थाराव हाडिलो। तर अविश्वास थाराव हाडटकीच भाजपाच्या कार्यकर्त्यांमदीं खवदळ पडलो। तर मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आणि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे जे आसा तांणी पालिकेच्या राजकारणात लक्ष घालतना फाटल्या शेनवारा नगरसेवकांची बसका आपयली। तेन्ना अविश्वास थारावा आडच्या बसकेक हाजीर रावूं नाकात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें। तेच प्रमाण ताका पाळो दीत आयच्या बसकेक जे आसा एकूय नगरसेवक हाजीर राविल्लो ना। तर ही बातमी जी आसा सविस्तर तुमकां साताच्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली। संविधान आमकां एक म्हत्वाची बातमी सांगिल्ली आसा आणि बातमी म्हळ्यार गोंयांत सध्या शिंदळकी वेवसायाची प्रकरणां उक्ताडार येत आसा। सध्या काणकोण तालुक्यांतल्या एस्कॉर्ट सध्या काणकोण तालुक्यांतूय एस्कॉर्ट सर्वीस सुरू आशिल्ल्याची उक्ताडार आयला। ताका लागून काणकोणच्या पर्यटनाचेर हाचो वायट परिणाम जावं येता देखून ह्या संबंदी काणकोण पुलिशेंत आमी कागाळ नोंद केला अशें काणकोण नगरपालिकेचो नगरसेवक शुभम कोमरपंत हांणी सांगलां। तर आमी फुडें या आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन आणि ताणें आयज खंयची बातमी केल्या ती जाणून घेवया। सुलेमान सिद्दीकीचो जो व्हायरल व्हिडिओ केल्ल्या प्रकरणात पोरणे गोंय पुलिसांनी काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कवटणकरांक समन्स जारी केला आणि ताका आयज सकाळी पोरणे गोंय पुलीस स्टेशनार हाजीर रावपाक सांगिल्लें। ते प्रमाण तो आयज सकाळी हाजीर रावलो आणि ताची सुमार 2.5 वरां चवकशी जाली। आणि चवकशे उपरांत जेन्ना तो सुनील कवटणकर भायर येयलो तेन्ना ताणें सांगलें की सिद्दीकी सुलेमानाचो व्हिडिओ मेळ्ळ्या उपरांत आपणे खंय ते विशीं म्हायती बेगोबेग DGP आलोक कुमार हांकां दिल्ली। पुलिसांकूय हे विशीं खबर आशिल्ली तरी विरोधकांचो आवाज चेपपा खातीर ह्या प्रकरणात आपली चवकशी सुरू आसा अशें ताणें विधान केल्लें आसा। ही एक म्हत्वाची बातमी जाली। आनी दुसरी म्हटल्यार धारगळे सनबर्न आयोजनाच्या विरोधात दाखल केल्ले याचिकेचेर उच्च न्यायालयात आयज सुनावणी आशिल्ली। ती सुनावणी फाल्यां दवरल्या कारण की आनीक एक जे धारगळे सनबर्न जावपाचो आसा थंयसर दोंगर कापणी जाल्या म्हण असो दावो करीत आयज एक नवी याचिका दाखल जाली। ताका लागून ह्या 4 याचिकेंचेर फाल्यां जी आसा ती सुनावणी जातली अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देवदास पांगम हांणी दिली आसा। ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी साताच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो। तेच्यान आमकां 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा आणि एक बातमी म्हळ्यार काल फोंड्या वाठारांत फेक इन्कम सर्टिफिकेट मेळपाचो प्रकार उक्ताडार आयिल्लो। देखून फोंड्या नगरपालिकेंत आतां बनावट इन्कम सर्टिफिकेट दिवपी रॅकेट आशिल्ल्याचो सध्या दुबाव आसा। देखून सोमारा पालिकेच्या मुखेल अधिकाऱ्यान हे संबंधी माहिती दिल्ली। ही बनावट सर्टिफिकेट एका ज्येष्ठ नगरसेवकान दिला अशी चर्चा सध्या फोंड्यात सुरू आसा। देखून मुखेल अधिकारी योगीराज गोसावीन ह्या प्रकरणाची पुलिशेंत काल कागाळ केली। मात हाचेर अजूनय कारवाय जाली ना। हाची अपडेट आमी तुमच्या मुखार पावयतले। आता फुडें या आमी न्यूज अँकर दिप्ती कडेन आणि तांणी खंयची न्यूज केल्या ती जाणून घेवया। पिळगांव सध्या खण येरादारी सुरू करची न्ही हे खातीर जे शेतकार आसा तांणी खर आंदोलन केल्लें त्या उपरांत जी आसा ती आतां खण येरादारी जी आसा ती सुरू जाल्ली आसा। पूण त्याच फाटभुंयेर आयज दोनूय वटेन ज्यो पळय याचिका दाखल केल्ल्यो ताजेर सुनावणी जाल्ली आणि उच्च न्यायालयान ह्यो दोनूय याचिका भायर आयल्यो। ह्या विशींचो जो निर्णय आसा तो कायदेशीर पद्दतीन सरकार घेतल्याचें तांणी सांगिल्लें आसा। ही तुमकां सविस्तर बातमी गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली।
पिळगांवचो जो मायनिंगेचो इश्यू आसा तो आजून मेरेन सुटावो जायना. ताची तुमकां दिप्तीन बातमी सांगिल्ली आसा ती सविस्तर गोमंतक टुडे ह्या 7 वरांच्या बुलेटिनाक पळयात. तशेंच आमच्या सब एडिटर्स आनी एंकर्सांनी ज्यो बातमी सांगिल्ल्यो आसा त्योय मुजरत तुमी गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. तशेंच आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सा खातीर गोमंतक टीव्हीच्या हेर सोशल प्लॅटफॉर्माक फॉलो करपाक विसरूं नाकात. कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे सयत हांव ऐश्वर्या केरकार. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.